नमस्कार बोळे प्रुडंट खबरो। प्रकाश नायकाच्या अनैसर्गिक मरणाचे केशींत आरोपी विल्सन गुदीन अटकपूर्व जामिनाक ताका खंय विनाकारण घुसपायला सुदीन म्हणटा लँड माफियाचो धुमाकूळ मंत्र्यान देंवचो। प्रधानमंत्र्याची दिल्ली सावन परीक्षा पे चर्चा देशभरांतल्यान 2,000 भुरगीं दिल्ली गोंयची धा परीक्षा आव्हान म्हूण उमेदीन दियात। भुरग्यांचेर ताण नाका विद्यार्थी पालकांक मोदी मास्तराच्यो टिप्स। जेपी नड्डा बीजेपीचो नवो राष्ट्रीय अध्यक्ष। नड्डाची बिनविरोध वेंचणूक आदलो अध्यक्ष अमित शहान केलो येवकार। मिलिंदाचे आनीक एक कांड पालिका कामगारां वेल्यान नगरसेवकां कडेन वाजले। मंत्र्याक सगळे कामगार जाय ताच्या कंट्रोलांत हेर नगरसेवकांचे कोत ना। आयकात मिलिंदाची भाशा। गोरवांच्या खावडीचेर वाडयल्ली रेट फाटीं घेयात। गोवा डेरी दूदकारांचे पेटले वाटाघाटी फेल प्रशासक म्हणटात ताचे ताकी भायर। 4 दीस आंदोलन डेरीक दूद बंद करपाची शिटकावणी। हायकोर्टाच्या बडये सरशी मायनिंग खात्याक जाग। चिरे लोबरां खडये सारकेल्या मायनर मिनरल्स लीज होल्डरांक प्लान दिवंक 15 दिसांची डेडलायन तो मेरेन बंदीच। टुरिस्ट टॅक्सीक डिजिटल मीटर बसोवपाचो प्रयोग यशस्वी। सरकाराची हायकोर्टाक जाप 15 दिसां भितर टुरिस्ट टॅक्सीच्या थारतले भाडे दर टॅक्सीक 6 म्हयने भितर डिजिटल मीटर। आणि सिरिल वर्मा आणि अश्मिता छलियाक योनेक्स सनरायज सिनियर रँकिंग बॅडमिंटन सिंगल सर्तीचे वस्तादपण। डबल्सांत ध्रुव आणि अर्जुन शिखा आणि अश्विनी जोडी जैतिवंत। आणि खेलो इंडिया बॉक्सिंग सर्तींत गोंयचे पुष्पेंदर आणि सुमना काश्या पदकां। फुटबॉलाच्या सेमीफायनलींत गोंय पंजाबा आड पेड्ड्या। मेर्शेचो आदलो सरपंच प्रकाश नायकाचे अनैसर्गिक मरणाचे केशींत आरोपी विल्सन गुदीन अटकपूर्व जामिनाक गेला। प्रुडंटा कडेन उलयतना ताणें प्रकाशाच्या फामिलीक सहानुभूती उक्तायली। विल्सन आनी ताहिरान प्रकाशाक आत्महत्येक प्रवृत्त केलो म्हूण फामिलीन आरोप केल्ल्यान दोगांयचेरूय FIR जाला। गुदिनान अटकपूर्व जामिनाक अर्ज घाला। सुनावणी मंगळारा। ताहिराची मात हालचाल ना। विल्सन गुदीन आणि ताहिरान प्रकाशाक आत्महत्येक प्रवृत्त केला म्हणून प्रकाशाच्या भयणीन कागाळीन लेखी आरोप केला। पुलिसांनी दोगांकूय चौकशेक आपोवपाची तयारी दाखयल्ली। आयतारा FIR जातनाच विल्सनान सोमारा अटकपूर्व जामिनाक अर्ज केलो। ताका आरोप मान्य ना। ताका खंय विनाकारण घुसपायला तो स्वता खोलायेन चौकशी मागता। I sympathize with the family and I'm for a very fair investigation and which is logical conclusion. No, but family is alleging and police has already booked you. No, I don't have anything to say with that. The investigation will come out with that. प्रकाशाच्या फामिलीन निमाणे सोमारा ताची बॉडी GMCच्या मॉर्गांतल्यान ताब्यान घेवन घरा व्हेली। आरोप्यांक अटक जाय मेरेन बॉडी व्हरचे ना म्हूण तांणी आदीं सांगिल्ले। सोमारा सांजे प्रकाशाच्या बॉडीचेर निमाणे संस्कार जाले। प्रुडंटा खातीर मुकेश कुमार आनी तुकाराम मराठे। मेर्शेचें प्रकरण लँड माफियाक लागून घडलां। ती आत्महत्यांनी खून। आजी माजी आमदार सुभाष शिरोडकार आणि दीपक ढवळीकाराकय असल्या माफियां कडच्यान आदीं भोगलां म्हूण सुदीन उलयला। मुख्यमंत्र्यान जमनी घेतल्यात ताचेर उलयना मात लँड माफियाची सारकी चौकशी करची। प्रकाशाचे केशींत मंत्र्याच्या भावाचें नांव आयलां। मंत्र्यान खंय देंवचो। स्वताचेर ताणें गुळी मारून घेतली पूण म्हाकाय डावट आसा स्वताचेर मारून घेतली जाल्यार सुद्दां हातूंत खंय तरी उदाम उरता। ही आत्महत्या नसून खून आसा कारण ताणें 2 जाणांची नांवां घेतल्या आनी तातूंत एक मंत्र्याचो भाव आसा। आजून पसून तांकां अटक केल्ली ना। ती अटक कित्याक केल्ली ना हें कळपाक जाय। आनी आज काँग्रेसीनूय मागलां की इमिजिएट मंत्र्यान राजिनामो दिवचो म्हणून। म्हजी तीच मागणी आसा मुख्यमंत्र्यान सिरियसली घेवचें
ही सुरवात आसा गोंयांत 2002 गोंयांत लँड माफिया मोठ्या प्रमाणात जाले. ही गोश्टी आतां बंद जावपाक जाय, नाजाल्यार हेचे फुडें मोठ्या प्रमाणात हे खून खराबा आत्महत्या प्रकरणां जायत रावतली. हातूंतलें एक प्रकरणूय शिरोडेचें आसलो. आज जो आमदार आसा ताका एका मंत्र्यान त्या वेळार भरपूर त्रास दिलो. ह्यो जमनी म्हज्या भावाक दिला, लोकांचे कित्याक उलोवया. ही सगळीं प्रकरणां काडपाची आवश्यकता आसा, नाजाल्यार अशे सुसायड केसीस खूब जातल्यो गोंयांत. मुख्यमंत्र्याचे मदीं कोणी कोणी जमनी घेतले म्हणून नांव काडलें, पूण हांव ताजेर कांय उलयना. मुख्यमंत्र्यान ह्याची शहानिशा करपाक जाय. गेली कित्येक वर्सां ज्यांनी कन्वर्शन्स हे मागिल्ले तांचे जावना, अर्दवट स्थितीत आसा. त्या वेळार तांणी केल्ले, आतां जावना, ताजे पयलीं केल्ले, मागीर जावना. ह्यो सगळ्यो गोश्टीची शहानिशा करून हाजेर ताणें एज पर द लॉ एक्शन घेवपाची आवश्यकता आसा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीची विद्यार्थ्यां कडेन परीक्षा पे चर्चा. सकाळीं दिल्ली तालकटोरा स्टेडियमाचेर देशभरांतल्यान 2000 भुरगीं एकठांय जालीं. गोंयच्यान वेंचून धाडिल्लीं 10 भुरगीं गेल्लीं. गोंयांतय स्कुलांनी लायव्ह स्क्रिनींग जालें. परीक्षा तणाव घेनासतना आव्हान घेवन उमेदीन कशी दिवची, पालकांनी भुरग्यांचेर चेपण कशें हाडचें न्ही, ताचेर भुरगीं आनी पालकांकय मोदी मास्तराच्यो टिप्स. अधिकार और कर्तव्य ये साथ साथ जो बोला जाता है वहीं से गड़बड़ हो जाती है. यानी अधिकार भाव कोई एक व्यवस्था है, कर्तव्य भाव कोई दूसरी व्यवस्था है. जी नहीं, हमारे कर्तव्य में ही सबके अधिकार समाहित है. मूलभूत तो कर्तव्य होते हैं, और अगर ईमानदारी से हम अपने कर्तव्यों का निर्वाह करें तो फिर किसी को अपने अधिकार के लिए कभी भी कुछ मांगना नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसके अधिकार उसमें संरक्षित ही होंगे. अब जो भी देश मजबूत बनेगा तो किसके काम आएगा भाई? आज जो 80-90 साल वाला है उसके काम आने वाला है क्या? नहीं आएगा. देश का अगर पर्यावरण की रक्षा होती है तो किसके काम आएगा? देश के अंदर संसाधनों का सदुपयोग होता है तो देश के काम आएगा. देश की इकोनॉमी आगे बढ़ती है तो किसके काम आएगा? हायकोर्टाचे बडये सरची मायन्स खात्याक जाग. आदले आनी नव्या चिरे, लोबरां, खडये सारकेल्या मायनर मिनरल्स खणीचेर 15 दिसां भितर खात्याक उत्खननाचो प्लान दिवचो म्हणून लीज होल्डरांक डेडलायन दिल्या. प्लान नासल्यार चिरे, खडी काडप बंद. पात्र व्यक्ती कडल्यान प्लान तयार करून घेवंक जाय आनी तो कॉम्पिटंट ऑथॉरिटी कडच्यान मंजूर जावंक जाय. टुरिस्ट टॅक्सीक डिजिटल मिटर बसोवंक सरकाराचें घोडें धुकलता. डिजी मिटरांचो पायलट प्रोजेक्ट यशस्वी म्हूण सरकारान हायकोर्टाक सांगलां. 15 दिसां भितर टॅक्सीचो भाडेदर चार्ट निश्चित जातलो. त्या उपरांत सप्तका भितर कॉन्ट्रॅक्टर टॅक्सीक डिजिटल मिटर बसोवंक सुरू करतलो. 6 म्हयने भितर खंय सगळ्या टुरिस्ट टॅक्सीक मिटर बसोवन जातले. हायकोर्टान कितलीं वर्सांच जालीं फाटल्यान लागून बडयो मारून निमाणें सरकार डिजिटल मिटर बसोवपाचेर लागीं पावला. इतलीं वर्सां मिटरूच मेळनाशिल्ले. आतां खंय मिटर टॅक्निकल टेस्टींत पास. बसोवपाक हरकत ना. The Honorable High Court has been pleased to dispose of the contempt petition which was filed against the government, basically the Director of Transport. Recording the statement of the Honorable Advocate General that the notification issuing fare rents or the rates for the taxis will be issued within a period of 15 days from today. And then it further recorded the statement of the agency who has been appointed to install the meters, that the installation of taxi meters for every cab will begin from 7 days after the issuance of the notification fixing the fare rents or fare rates, and that entire process will be complete within a period of 6 months. So the court felt that this was good enough to make it dispose of the petition. And now let's just see whether the government implements it within that time or not. ब्युरो ऑफ इंडियन स्टँडर्ड्सान डिसेंबर 2018 थारायल्ल्या दिशा निर्देशा प्रमाण डिजिटल मिटर बसयतले.
डिजिटल मिटर युनिटाक एमर्जन्सी पॅनिक बटन आणि ट्रॅकिंग डिव्हायस आसतलो म्हूण गोंय सरकार डिजिटल मिटर सर्टिफिकेशन ऑथॉरिटी ICAT आणि डिजिटल मिटर सप्लाय करपी कंपनीन जबाब दिलो. तांचो जबाब घेतल्या उपरांत हायकोर्टान डिजिटल मिटरा विशीं आशिल्ली दुसरी एक जनहीत याचिकाय निकालात काडली. इतल्यान जाल्लें ना, आतां मिटर बसोवपाची पाळी. ते आदी टुरिस्ट टॅक्सींचो रेट चार्ज थारपाचो आसा. आतां सरकार आनी कोर्टा मदलो प्रश्न सरकार आनी टॅक्सीवाल्यां मदीं पावला. सरकारान अंमलबजावणेचें शेड्यूल दिला खरें, रस्त्यार चालीक लागता तेन्ना खरें. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार. नायजेरियांत समुद्री लुटारूंनी अपहरण केल्ल्या गोंयच्या तारवट्याक मरण. 19 तारवट्यांक ताब्यांत घेतिल्ले, तांकां वाटाघाटी करून सोडयले. मात गोंयचो ब्रिटो डिसिल्वा गेलो. ताचे फामिलीक आतां कळयलां. बरोबरचे सांगतात ते प्रमाण 23 डिसेंबराक तो सोंपलो. ताचे कुडीचो पत्तो ना. फामिलीक लुकसाण भरपाय जाय, ते शिवाय बॉडी कशी तरी भारतांत हाडची म्हूण फामील मागता. As per the limited information, he died in captivity on the 23rd of December. Today we are already in the mid of January. We also told the management company whose representatives were there yesterday in Goa that the first thing is what we request the embassy, all the representatives involved, to make sure that we can find his body in whatever condition it is. Irrelevant. We know it is going to be 30 days for a body which is probably disposed of, and we do not know what was the mode of disposing of this body. But take the initiative, locate where this body has been disposed, how it is disposed, whatever conditions it is. If it is buried, get it out. So, तेम इन्फॉर्मेशन जो फोटो बरो ना जालो म्हणून हे आनी कांय व्हडले डिटेल तेमी दिल ना आमकां आनी तेगे बॉडी ते पासून तेमी आमकां कांय हें केलें ना. 20 जाणां हाडपा म्हणटा नेगोसिएशन केल्लें. आतां सडनली हे सगळें रिलीज केलें म्हणटरी हो न्यूज दिला तेमी. डिमांड घातलो कंपनीक जाता तितले ट्राय करून तेजी बॉडी तरी आमकां घरा हाडची म्हणून. घेऊ एक कमर्शियल ब्रेक. JP नड्डा बीजेपीचो नवो राष्ट्रीय अध्यक्ष. सोमारा अध्यक्षपदाक नामांकनाची फॉर्मालिटी पक्षान सुरू केल्ली. वेंचणूक जाली ना. JP नड्डा बिनविरोध अध्यक्ष. नड्डान ताबोय घेतलो. गृहमंत्री आनी पक्षाचो मावळटो राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शहाचो 5.5 वर्सांचो कार्यकाळ सोंपलो. ताच्या कार्यकाळांत बीजेपी उत्तर पुर्वेंत बरीच पातळ्ळी. नड्डा फुडें दक्षिणेचें टार्गेट. शार नियोजन मंत्री मुरगांवचो आमदार मिलिंदाचें आनीक एक कांड. ताचे नगरसेवक रिमा सोनुर्लेकारा कडेन वाजलें. संभाशण व्हायरल जालां. कामगारां वेल्यान कास्किसांव. मंत्र्याक 6 म्हयने पालिकेचे कामगार ताच्या कंट्रोलांत जाय. नगरसेवकान तांकां सगळ्या वॉर्डांनी वांटून घाल्ले. मिलिंदाचें कळ्ळें. तो म्हणटा आपूण मंत्री, नगरसेवक ताका लागना. मिलिंदाची भाशा आयकात. आमच्या घराकडे आयकान डेली 7 लेबर आणि सुपरवायझर आणि सेवक सांगला. डेली म्हणटा कितले दीस? डेली म्हाका जाय न्ही, हांव मिनिस्टर न्हू. मिनिस्टर आसूं न्ही बाई, पूण हलो 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 आयकून घे. म्हाका डेली हांगा 7-8 हांवें सांगला सेवक ते लेबर येवंक जाय आनी तूं हाडप ना. हाडयला जाल्यार व्हडले प्रॉब्लेम जातले पार्टी लेवल. बाई पूण कितले दीस जाय पार्टी लेवल? तसले बाई धमकी दिवं नाका न्हू म्हाका. सकाळी फुडें 6 महिने जाय. 6 महिने. अरे पूण आतां बाकीच्यांनी कितें करप कावन्सिलरांनी? तुम्ही डायरेक्ट ते करा. म्हाका बाकीच्या कावन्सिलांक दिवं नाका न्ही, म्हाका पडोवंक ना. लेबर हांगा येवंक जाय, सेवक धाडटा, तूं ते हाडप ना आनी मिनिस्टर मागता. पूण कावन्सिलरांक नाका तर? म्हाका खबर ना. म्हाका कावन्सिलर म्हाका लेबर जाय, हांव दवरता रे बाई. तुका हांव 4 लेबर हाडटा, 4 लेबर हांव दवरता. चार आम्ही सेवक सांगला. एक काम कर न्हू बाई, अख्खी म्युन्सिपालिटीचे लेबर तुमगेरूच धाडटा न्हू सगळे सकाळच्या फुडें. उलयताना मातशें शिस्तीन उलय. आसा, इमर्जन्सी आसा. चॉकअप आहा आमच्या घराकडे हांगा चॉकअप आहा, आमच्या वाड्याक चॉकअप आहा, आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन चॉकअप आहा. माझी जबाबदारी. ओके, तशें जायना बाई ते तुमी सांगता तशें एवरी टायम न्हू. मिनिस्टर आसूंक शकता. म्हाका कायदो म्हाका खबर आसा न्हू कितें तो. म्हाकाय बी खबर आसा कायदो कसलो. तू रिमा सोनुर्लेकर, तू कावन्सिलर, तू लेबराचे इंचार्ज न्हय. हेज्या पयलीं तुजो कावन्सिलर जेन्ना इंचार्ज म्हाका माझो तुजो कांय लागना. म्हाका लेबर जाय. आनी लेबर तुमगेर येता हे बी रोंग न्हू. कित्याक पार्टी लेवल तू म्हाका सांगता पार्टी लेवल. आयको सगळ्या लेबर माझे कडेन येता हे रोंग कित्याक? सद्दां लेबर बाई आनी बाकीच्या कावन्सिलरांनी कितें करप तर?
हांव कितें सांगता तें आयक. म्हाका कावन्सिलरांचें पडोवंक ना. म्हाका आमच्या एरियान काम आहा थंय म्हाका लेबर जाय. बरें. कितले जाय कितले दीस जाय तूं विचारूंक शकना. बरें दवरता फोन. लेबरांचे कोण पळयता? म्हाज्या आवय बापायन म्हाका बरी शिस्त शिकयला. तुमकां शिस्त ना एक बायले कडेन उलोवपाक मिनिस्टर जावन. आवय तूं सॉलिड मगो. तुका शिस्ती भायर हांव कितें उलयलाय? तूं आतां म्हाका म्हटलें तूं शिस्तीन उलय. कितें शिस्त उलयता? लेबर तुजे लेबर घरचे तुमच्या घरचे तर स्वता तुमगे येवपाचे सकाळचे फुडें ते तुम्ही घाला आमी बी घालता. कितें तें पळोवया कोणाक कितें घालपाक जाय तें. अशें हय तसलें पळोवया. कोणी पयलें म्हटलां? कोणी पयलें म्हटलां? तुवें म्हटलां. हय देवळान यो. तूं देवळान येवपाक म्हाका यो म्हूण सांगपाक तूं सांगता तशें नाचपाक हांगार ना. तूं सांगता मगो कितें तें पळोवया कितें तें पळोवया म्हूण तूं म्हणटा मगो. तूं आतां म्हाका म्हटलें न्हू शिस्तीन उलय. आता तू 2 मिनिटां पयलीं तुम्ही म्हणटालो. म्हाका शिस्त कळना न्हू. हांवें तुमकां सदांच रिस्पेक्ट करता. शिस्त म्हाका कळना न्हू. तुवें म्हणपाक पडलें न्हू आतां म्हाका. अशें व्हेरी गुड. बोल्या खावडीचेर वाडयल्ले 4 रुपया फाटी घेसर आंदोलन चालू दवरपाचें गोवा डेअरीच्या दूदकारांनी थारायलां. सोमारा दूदकार आनी डेअरीच्यो वाटाघाटी फेल. प्रशासक म्हणटा मागणी ताचे ताकी भायली. सांजे मेरेन दूदकार डेअरी भायर बसले. मंगळारा परत बसतले. 4 दीस गोवा डेअरी बंदना जाल्यार डेअरीक ह्या फुडें दूद घालपाचें काय ना ताचेर खंय विचार जातलो. डेअरी मुखार जमाव जाल्ल्यान पोलीस फोर्स घालचो पडलो. इतलीच जर इच्छा आसा जाल्यार आमी इतलें तांकां सांगलां की ही जी कितें तुमी निवेदन गव्हर्मेंटाक केलां आनी जे ग्रांट मेळटले ते ग्रांट आमकां दूदकारांक नाका. आमकां ऑलरेडी ते ग्रांट मेळटा सरकारा कडल्यान. म्हणटा ते ग्रांट तुमी डेअरीकूच दवरात आनी आमची जी खावडीचो कारखानो आसा हो वेवस्थीत रित्या तुमी चलयात अशें आमी तांकां स्पश्टपणे सांगलां. आनी ही दरवाड आमकां मान्य ना. ती मान्य ना म्हणून आमी थंयच्यान उठून आयल्या. तांणी आमकां सांगलें आपूण आपल्या निर्णयाचेर ठाम आसा. तुम्ही तुमच्या आमी सांगलें आमी आमच्या निर्णयाचेर ठाम आसा. जो वेळ पर्यंत तांचो निर्णय बदलना आमकां हो दूद जो खावड दर वाड केला हो कमी करिना तो वेळ पर्यंत आमी हांगाच बसून रावतले आनी हे उठचे ना. आमच्या गायांचे आतां हालूय जातले तेंय आमकां खबर आसा. पण हांगा जाका आमी साखळी आंदोलन अशें म्हणटा हें साखळी आंदोलन आमी हांगा चालू दवरचें. ज्या दूद उत्पादकांच्यो गोरवां आसात ते दूद काडून दुसरे दीस फाल्यां सकाळीं परत हांगा येतले. वेळ पडलो जाल्यार आमी 2 दिसां नंतर आमची जर 2 दिसां जर निवळना आसत जाल्यार 2 दिसां नंतर आमी प्रत्येकान ठरयलां की आमी दूद उत्पादन करतले पूण ते डेअरीन धाडचे ना. आमी ते वेळ पडलो जाल्यार भायर विकतले किंवा कोणाक फुकट दितले पूण ते डेअरीक धाडचे ना. म्हणटकीर आमचो हो निर्णय जो आसा हो आमी पक्को करून आयिल्ले आसात आनी हांगा आयलो प्रत्येक दूदकार हो किमान 10 शेतकऱ्यांचें प्रतिनिधित्व घेवन आयला. म्हणटकीर आमी त्या निर्णयाचेर पूर्णपणे ठाम आसात. गोवा डेअरी म्हणटा सरकारान खावडीचेर अनुदान दिल्यार वाडयल्ली रेट फाटीं घेता. म्हणजे आजची जी मिटींग जी आसा त्या मिटिंगेक हांवें तांकां अशें सांगलें की आमकां डिसिजन जर मेळ्ळें आनी अनुदान जर मेळ्ळें सरकारा कडल्यान डिसिजनाच्या थ्रू अनुदान जर मेळ्ळें की कॅटल फिडाची दरवाड करपाची गरज ना. वन टायम ग्रांट सरकार आमकां अशें दिता अशें म्हणून सपोज जर कितें जर आमकां डिसिजन जर मेळ्ळें जाल्यार तो पर्यंत दरवाड ही चालू उरतली. पूण सपोज अनुदान जर मेळ्ळें जाल्यार 16 तारखेच्यान जे कितें आमकां जे पळय प्रोपोर्शनेटली आमी जे दरवाड केल्ले आसा 4 रुपया अनुदानाच्या प्रोपोर्शनेटली ती रक्कम जी आसा ती आमी शेतकऱ्याक परत दिता अशें म्हणून हांवें तांकां एक ऑप्शन दवरिलां. गोरवांचे खावडीचो प्रकल्प लुकसाणीत गेल्यार जाता म्हूण खंय दूदकारांनी बरोवन दिवचे. तर दुसरें ऑप्शन हांवें तांकां जें दिल्लें तें अशें दिलां की नाजाल्यार सभासद जे आमचे हे जे आसा सोसायटी ज्यो आसा तेंचे कडल्यान आमकां तशें लेखी कितें तरी तेणी निवेदन दिवचें आनी सरकारा कडल्यान जे आमी अप्रुवल घेतलेलें तशेंच हे जे आसा पळय डिसिजन जें आसा तें रद्दबातल ठरयतलें जाल्यार म्हाका सरकारा कडल्यान परत अप्रुवल घेवपाची गरज आसा. तर तें घेता आनी कॅटल फीड लॉसाक गेल्यार जाता तरी तुमी दरवाड करची न्हू अशें तेणी आमकां कितें तरी लेखी बरोवन दिवची आनी ती जबाबदारी ते घेता अशें तेणी आमकां बरोवन दिवची. दोनी प्रस्ताव जे आमी दवरलेले तेका ते एग्री जालेले ना. ताका लागून बैठक जी जाल्ली म्हणजे ते फार्मर जे आमकां जे मेळपाक जे आयले ती बैठक सक्सेसफूल जाली अशें म्हणपाक शकना सद्या. प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू. युपीचो फेक मंत्री सुनील सिंगाक जामीन 15 भर भितर उरलो. ताचे 4 साथीदारांक 8 दीस भितर दवरून जोडिल्ले. सिंगाक 50,000 रुपयांचो बेल बॉन्ड आनी 2 लोकल शुअरिटी दिवंक सांगल्यात. मंत्री म्हणून सांगून तो गोंयचे मंत्री आमदार अधिकाऱ्यां बरोबर सरकारी जावंय कसो भोवलो.
आरोपपत्र घाली मेरेन दर 15शीक ताका एकदां क्रायम ब्रांची मुखार येवचो पडटलो. डबल ट्रॅक प्रकल्पाचे इन्स्पेक्शनाक आयिल्ले कडेन दक्षिण अस्तंत रेल्वेचो जनरल मॅनेजर आनी आमदार अलिनाचें वाजलें. डबल ट्रॅकाक घरां वतली म्हूण तिचो आर्ग्युमेंट. रेल्वेचो GM फुर्योज, जाय जाल्यार प्रोजेक्ट घेवचो ना जाल्यार रिजेक्ट करात म्हूण अलिनाक परती जाप. तातूंतच तिका पोर्तुगीज म्हूण तोमणां मारिल्ल्यान अलिना चाळवली. प्रकरण दिल्ली पावोवपाची तिची तयारी. In Bangalore we are doing 4 lines. Bangalore we are going and there are thousands of houses which are being destroyed. So, but they'll be suitably adjusted as well. In fact, if they have a small house, they may get. So what happens to the Goa is full of heritage houses. Madam, 100 years old, 500 years old. How are we going to compensate heritage, sir? There are in India there are houses which are 5,000 years old. Could be. I'm not saying Goa but that doesn't mean our houses should be destroyed. 550 years old. Goans were an invading force in India. They came 500 years or whenever. But Indians were they were living here 10,000. When you all came, you all also must have destroyed so many houses here. The Portuguese, and not you. Sir. Not you. I'm an So Indian. this thing goes ups and downs. Sir, Yeah. I am an Indian. I'm So not a Portuguese. that is why I'm saying that. No, because you said No, I was talking about history. No, I take objection to that statement. Okay, I'll withdraw that. I I'll withdraw that. From Goa, Yes. I am an Indian. Okay, so Yes. no doubt. No, because you said. No, I said you I made was that talking about history. statement. It's a fact, as you said, reality. The No, Portuguese we came, fought- they killed Indians, we they killed the fought locals. for liberation. Okay, sir. ma'am. Okay, thank you. And we have to be truly liberated. No, now finish. The meeting is finished. हाँ? आप मीडिया से हैं? हाँ, तो आपने सुन लिया पूरा? लेकिन आपने ऐसे कहा कि अगर गोवा को नहीं चाहिए डबलिन ब्रिज तो नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे, हम कर भी नहीं सकते हैं. मैं गोली लाके थोड़ी चलाऊंगा. I will not capture any land like the invaders, the Mughals and the Portuguese and the British had done. We don't have an army. Railways don't have an army. If the local administration agrees, the local government agrees, then we'll work. Otherwise, it will remain status quo. There are existing southwestern railway tracks where we are today. Railways is not short of business. We already have 100 years Sir, of I'm work. not against railways. We already have 100 years of how work, much and we are service very the welcome in railways other do, states. sir. So we'll just withdraw from here and go and work somewhere else. I got the Southwestern Railway officials about a year ago to measure and find out exactly where the second set of tracks will come. And the second set of tracks comes almost near the steps of the existing houses. And therefore, actually, I had come here today to ask the general manager to have a site inspection so that he can know for himself what the people are talking about, why the people are so upset and worried. Because their houses are going to be destroyed. More trains, greater speed, more vibrations. What's going to be the state of their houses? Besides that, this statement, well, I definitely take a strong objection. He said, you Portuguese. We are not Portuguese. We are the people of Goa and we are Indians. Will you raise There this is no doubt we were under the Portuguese rule for several years and we got ourselves liberated. सिरिल वर्मान योनेक्स सनरायज सिनियर रँकिंग बॅडमिंटन चल्यांची सर्त जिखली. चलयांचे सर्तीचें वस्तादपण अश्मिता छलियाक. चल्यांच्या डबल्सांत ध्रुव कपिला आनी MR अर्जुन जोडी जाल्यार चलयांच्या डबल्सांत शिखा गौतम आनी अश्विनी भट जिखली. ही सर्त पेडे क्रीडा संकुलांत जाली. There are a total of 1,037 entries, and you can see the youth from all over India coming to Goa, especially to participate in this event. It gives me really a lot of pleasure to see the initiative taken by the association in Goa, and I urge each and every other association that is there to promote all kind of sports activity in the state, so that you can give opportunity to all the budding sportsmen, all the budding athletes to showcase their talent, to know what their capacity is, to know what their limits are, so that everybody has a chance, a fair chance to participate and show off their talents. Able to see many players of national level. We have shown their talent, and the talent that we have seen, I'm sure there is bright future for the badminton game
in India. आसामात चालू आशिल्ले खेलो इंडिया यूथ गेम्सांत गोंयचे बॉक्सर पुष्पेंदर सिंग आनी सुमन यादवान दरेकी एक कांशा पदक जोडलें. गोंयची एकूण 8 पदकां जाल्यांत. तातूंत 3 रुप्या आनी 5 कांशा पदकांचो आस्पाव. फुटबॉलांत मात गोंयाक सेमी फायनलींत हार खावची पडली. पंजाबान गोंयाक 3-8 एका गोलान मारले. मार दे मार पुष्पेन कमाल पुष्पेन point decision with not point 4-1 winner in the red corner. इतल्याने बुलेटिन हांगाच सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां प्रुडंटाचो ॲप, ट्विटर, फेसबूक आनी प्रुडंटाच्या वेबसायटीर लायव्ह मेळटात. प्रुडंटाक फॉलो करीत रावात. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.